चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो आनी उलगेवरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत आमचे मदें जॅक फेरी एक नामनेचो रायटर डायरेक्टर बरोवपी आनी दिग्दर्शक. तो वेगवेगळ्या क्षेत्रांत पोरजोळ्ळा. वन एक्ट प्ले धरून रेडिओ प्ले तियात्र खेळ तियात्र हातून ताणें आपले स्वताचे तियात्र लोकां मुखार हाडल्यात. म्हणटच आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान आमी खेरीतपणी ही सुरवात करता आसतना तांकां येवकार दिता. तुमकां येवकार. तुका येवकार देंवता गो. खरेंच खूब बरें दिसता. जॅक फेरी म्हणटच हाच्या फाटल्यान कितें तरी आसतलें. तर जॅक फेरी हें तुजें खरें नांव? म्हजें सारकें नांव जोकीन फेर्नांडीस, पूण गांवांत म्हाका भुरगे जॅक फेरी म्हणटाले आनी तें नांव आज पासून तशेंच उरलें. म्हणटच ताच्या वयल्यान जॅक फेरी हें नांव तुवें सगळ्या पासून वापरलें. तर जॅक बाब, तुका ह्या क्षेत्रांत तुवें सुरवातेक पावल कशें मारलें? भुरगेशपणी म्हाका तियात्र पळोवपाची आवड लायक जाताली आनी गांवांनी तियात्र चलतना तेन्ना आमी तियात्र पळोवंक वेताले. आनी जेन्ना आमच्या त्या टायमाक पयशे नासले तिकेट काडून भितर वचूं म्हणटच आमी कितें करलें, जेन्ना एक्टर आयले एक्टराचे गाडी सायड वचून बॅग घेवन आमी तांचे बॅग जाग्यार दवरताले स्टेजीचे फाटल्यान आनी मागीर आमी माटवान भितर वचून लिपताले. अशें आमी तियात्र चोयता चोयता म्हाका तियात्राचो मोग जालो. हय, खूब बरें. कारण आदी आमी पळयतात ते अशेंच करून तियात्रांक तांची सुरवात जाली. पूण तांच्या मदें आनी तुजे मदें एक मोळप आनी जमीन इतलो अंतर आसा. कारण दर एक रायटर डायरेक्टर जो जाला ताणें कोणाच्या ना कोणाच्याय तियात्रांत आपल्यो भुमिका केल्यात, तियात्र न्हेसला, ताच्या उपरांत डायरेक्टर जाला जावं रायटर जाला. पूण हांवें तर तुका केन्नाच तियात्रांनी न्हेसलेलो पळोवंक ना. सारकें देंवता बाब. देवान म्हाका एक सिंगिंगाचें देणें दिवंक ना, न्हय म्हणून एक्टिंगाचेंय देणें दिवंक ना, पूण एज ए रायटर डायरेक्टराचें म्हाका देणें दिलें. आनी हांव जेन्ना तियात्र चड त्या टायमार पळयता रुजर रॉड्रिगीसाचें, म्हाका ताचें बरोवप चड बरें लागतालें. ताची डायलॉग्स आनी सगळें म्हाका बरें लागतालें. आनीक हेंच देणें फुडें व्हरून हांवें 5 तियात्र माचयेर हाडले. आमच्या ऑडियन्साक तुज्या तियात्राचें नांव? 1992 हांवें देवाक सांगात म्हणून तियात्र हाडलो. ताचे हांवें 25 शो केले. उपरांत हांवें 1993 जेवण म्हूण शो केलो. ताचे 107 शो जाले. हितूंत केरोबीन, आयरीन, कॉमेडियन आगुस्तीन, कॉमेडियन जेनेट हांची हॉट पॅच आसली, मारियो दे वास्को. उपरांत 1994 हांवें वळखूंक विसरलो शो काडलो. तोवूय म्हजो शो हिट गेलो. ताचे म्हाजे 94 शो जाले. आनी तातूंय बरे बरे एक्टर आसले, लायक टॉमी, चित्रा, FX डॉला, कॉमेडियन आगुस्तीन, कॉमेडियन प्लातिल्दा हांचे सरचे बरे एक्टर आसून तो शो आनिकूय पोरजोडलो. उपरांत हांवें शो काडलो तो मोगदी. तितूंकूय फेल्सी, आपलोन, कॉमेडियन आंबे आसले. उपरांत हांवें निमणो शो काडलो तो पोरमोळ. तितूंत गॉडवीन, मिनीन मारियो, मागीर मारियो दे वास्को. आनीक हांवें त्या टायमाक बॉम्बेतान बॅटिनेजाक हाडले. ताचो एक बरो रोल आसलो आनी म्हाका दिसतालें फकत ताणेंच तो रोल केल्यार तो हिट वयतलो म्हणून. आनी ताका हांवें हाडलें गोंयांत आनी म्हज्या शोवांत ताका घालें. खरेंच तो रोल बरो
गेलो आनी तोय शो म्हजो हिट केला. इवाट 78 शो सुमार हांवें ताचे केले. उगडास येता जेवण ह्या तियात्रा उद्देशी तूं बरोच लौकीक जालो लोकां मदें परजोडलो. हाचें मुखेल कारण कितें? मुखेल कारण म्हणजे त्या तियात्राची स्टोरी चड बरी आसली आनी कॉमेडी हिट केली. तितून कॉमेडियन आगुस्तीन आनी कॉमेडियन जेनेट हांची हॉट पेर. तेन्ना कॉमेडियन आगुस्तीनक लोक चडसो वळखो नासलो. तो गांवांनी शो करतालो, शोवात तियात्रांनी, लोकल तियात्रांनी नाचतालो. पूण कमर्शियल तियात्रांक तेन्ना तो पयलो आयलो. म्हज्या तियात्रांक केले आनीक स्टोरी चड बरी आसली, कास्टिंगूय बरें जाल्लें आनी त्या टायमार तो लोकांनी तो शो मानून घेतलो. आतां जेवण हो विशय हो आयच्या ऑडियन्सांक जायतें खबर आसचें ना, पूण जो कोण तियात्र पळयल्यार ते जाणा. पूण जेवण ह्या विशयाचेर हो तियात्र कसो मुखार वेतालो? ती एक फॅमिली स्टोरी आसली. तातूंत एक भाव आपल्या भयणीच्या मोगाक आशेतालो. ताची भयण संपलेली आनी तो भयण सोंपतच मातशें पिशापणी करतालो. तेन्ना ताका एक चेडूं मेवलें आनी ताणें ताका आपले ताचे भयणी सारको मोग दिलो. तेन्ना ताणें ताका म्हटलें, संवसाराक जिवंक जेवणाची गरज आसा. म्हाका जियेंक एके भयणीची गरज आसली आनी तें जेवण तुवें म्हाका दिलें. ह्याच उद्देशीन हो तियात्र मुखार वेता. मुखार येता. आनी वचत थंय हो लोकांनी वाखाणलो. चड वखाणलो. कर्नाटकाक, महाराष्ट्राक पर्यंत हांवें तो केलो आनी एक दिसाक 3 दिन शो करतालो. मडगांव केलो जाल्यार सांजचे 6:30 10:30 शो करतालो. जॅकपॉप, तुवें हे तियात्र पालकार हाडले, वचत थंय तुजी नामना जाली, लोकांनी तुका वाखाणलो. पूण एक पॅन घेवन खंयचोय एक विशय मुखार हाडटलो, जावं तियात्र बरयतलो जाल्यार जायत्यो गजाली आमी पळोवच्यो पडटात. पयले सुवातेर त्या तियात्राक जावं खेळ तियात्र म्हटलो काय ना, ताका कांत आसतात. त्या काळार खेळ तियात्र चड चलताले. तर ही तियात्राची काणी जावं हें बरोवप, तुका हो विशय वेंचून काडल्या उपरांत कितले दीस लागताले? सब्जेक्ट चिंतूंक मातशें टायम घेतालो म्हाका. आनी हांव वर्साक फकत एकूच तियात्र करतालो. आनीक सब्जेक्ट चिंतलो मेवलो तेन्ना हांव मागीर सामरी बरयतालो. सामरी बरोवन जाली मागीर हांव म्हजो पड्डो बरोवंक स्टार्ट करतालो. केन्ना एक पावटी दुसऱ्या हवाचो पयलो बरोवंक स्टार्ट करतालो. पयलो पड्डो निमणो बरयतालो. पूण जेन्ना एक टायम हांव बरोवंक रावलो म्हाका तेन्ना भार येतालो. सांजचो बसलो जाल्यार म्हाका जेवणाची आनी रात केन्ना गेल्या ती देखून म्हाका खबर नासली. असोच भार घेवन हांव तियात्र बरयतालो. आतां तियात्र आमी लोकां मुखार हाडटात. तियात्रांत आमकां कलाकार लागतात. तूं कलाकाराक नदरेक दवरून तियात्र बरयतालो काय तूं काणी बरोवन मागीर कलाकार सोदतालो? हांव काणी बरयतालो, पूण जेन्ना म्हजे चडशे तियात्रांक वस्तोऱ्यांक ट्रेजिडीक रोल आहलो. ट्रेजिडी रोल वस्तोऱ्यांक. आनी हो ट्रेजिडी रोल बरयतना हांव एक एक्टराक मतीक देतालो, सर्गेस्त आंतोनेते कलंगूट. ताका म्हज्या मनांत धरून, ताच्या म्हज्या दोळ्या मुखार धरून हांव तो ट्रेजिडी रोल बरयतालो. म्हणजे तें कोत्तोलें. कित्याक तें कशें कोत्ता तें हांव जाणा आसलो. तेजें कितलें पावरफूल एक्टर तें. पूण आयज तें आमचे मदीं ना. म्हाकाय केन्नाय ऑपॉर्च्युनिटी मेळोंक ना ताका म्हज्या शोवांत घालूंक, कित्याक तेंय ग्रुपान फिक्स आसलें. पूण ताका मनांत दवरून हांव सदांच ट्रेजिडी रोल बरयतालो. आनी उरलेले एक्टर आसात ते मागीर रोल कसो आयला ते प्रमाणे हांव मागीर ताका सोदतालो. म्हणटच दोळ्या मुखार आंतोनेत पूण एक्टिंगाक दुसरो. सारकें. पूण केन्ना तरी तुका कलाकारां कडल्यान त्रास शे जाल्यात? म्हणजे आतां जे तियात्रांनी न्हेसपी तांकांय जायते, हांवूय तियात्र बरयता म्हणटच हांवूय जाणा, जायते फावटी मोदेच कलाकार सोडून वेतात. अकस्मात कोण तरी सांगता आपण पावना, अशें केन्ना तरी? जायते फावटी जाला.
पूण तें मागीर एडजस्ट करून जाय. पूण एक पावटी म्हाका एक पावटी तरी व्हडलें प्रॉब्लम जाला म्हणटा तें एसोच आमचे क्रिसमस विकांनी म्हजे शो फूल आसताले. दिसाक 2-2 6:30 10:30 शो चालूच आसताले. आनी एका दिसा शो करून हांव रातचो घरा येयलो. सकाळीं हांव कामाक गेलो. हांव हॉटेलांत कामाक घेतालो म्हाज्या डबी रिसोर्टाक. 10-10:30 वरांचेर म्हाका हॉटेलांत कोण एक भुरगो मेळूंक आयलो. आनीक हांव ताका वचून वचून मेवलो. आपणाक म्हटलें टॉमी आनी चित्रान धाडला. कितें जालें? राती शो करून घरा येताना तांकां एक्सिडेंट जालो आनी तीं दोगांय MPT हॉस्पिटलांत एडमीट आसात. तांच्यांनी शो करून घेवंक जावचें ना. आनी त्याच दिसा म्हाका आनीक 2 शो आसात, सिद्धोना आनीक बिट्टोना. 6:30 बिट्टोना आनी 10:30 सिद्धोना. टेंशन. मागीर कालो त्या टायमार मोबायल्स नात, लँडलायनूय सारके नात. हांव भायर सरलो आनी म्हजो एक फ्रेंड आसलो बॉनी बारेटो म्हणलो. तो जावन आसा म्हजो बॅकबोन. म्हजो सगलो भायलो कारवार तोच वयतालो. कित्याक हांव हॉटेलांत 9 hours 10 hours हांव हॉटेलांत आसतना भायलीं कामां म्हाका करूंक मेळनासलीं. ताच्याच आदारान हांव म्हजे शो फुडें व्हरतालो. सो आमी दोगांय MPT हॉस्पिटलांत वचून तांकां मेवले. तीं दोगांय एडमीट आसात. तांकां हिंगा स्क्रॅच, तोंडा स्क्रॅच, हातीक पांयाक फ्रॅक्चर. हांवें चिंतलें हांचे लागीं जावचें ना. तांची परिस्थिती सारकी वायट आसली. मागीर सिद्धोना गेले. सिद्धोना वचून फादराक मेवले. फादर अशें आसा. नो प्रॉब्लम म्हणून म्हाका आनी एक डेट दी. हांवें त्याच दिसा ताका डेट दिली इन द मंथ ऑफ January 8th कितें दी आफ्टर 7th आनी डेट दिली ताका. मागीर हांव बिट्टोना गेलें. बिट्टोना ऑर्गनायझर कशेंच रेडी ना शो कॅन्सल करूंक. ते म्हणटा आयज आमचें फेस्त. कशेंय परी फेस्ताक आमकां यात एंटरटेनमेंट जायो. कांतारा मुळात कॉमेडी मुळात प्ले करिना जाल्यार जातात. पूण कितें जरी करात एक 2 वरांचो तरी प्रोग्राम करून वचत. आमी म्हटलें चल बरें आसा. आमी येतात आनी येतात 6:30. पूण आमकां दोगांयकूय धाडिनात. एकल्याक तरी कोणाकूच राव म्हणटात. ते भियेले आमी परत येवचे नात म्हणून. पूण कशेंच धाडिना. मागीर म्हज्या फ्रेंडाक सांगलें तूं हांगाचेर राव. हांव आयलो आनीक एनी कॉदर्स ताच्या घरा गेलो. त्या म्हज्या त्या तियात्रांत आनी एक रोल सबस्टिट्यूट करताले. ताका सांगलें मातशें यो तेचें अशें आसा. ते म्हणून आपण 10:30 जॅकबाचो शो आहा नावेली. भियेनाका हांव तुका परत 10:30 शाप पावयता. सो ताका हांवें गेलें. वयताना ताका हांवें जायती आवटलायन दिली. कांतूय सोळे शिकयले आनी ऑन द स्पॉट बाय ह्यांनी इतलो बरो शो केलो. कोणाकूच कांयच दाखोवंक दिवंक ना. शो काबार करूंक एक 40 minutes आसा म्हळ्यार हांवें 1-2 पड्डे काट केले. आनीक ताका म्हज्या एक्टरान सांगलें निमणें कितें करपा जाय, कशें करपा जाय. एनीच्या जाग्यार एनीच्या न्हिदावून दवरलें आनी कोणाक तेजेर बेडशीट घातलें आनी लोक समजिल्लो तें चिंतलेलो आसा म्हणून. पूण हाफ एन आवर 45-40 minutes पयलीं हांवें ताका भायर काडलें. एक मारुती एरेंज केली कॉन्ट्रॅक्टरा लागीं आनी 10:35 आमी नावेली शोवाक पावले. पूण टॉमीचो रोल कोणाक? टॉमीचो रोल आनीक आग्नेल म्हणलो भुरगो आसलो. आनी जानेवारींतल्यान टॉमीच्या रोलाक तो येवचो आसलो. म्हणूच म्हाका आनीक बरें पडलें. कित्याक थोडे प्रॅक्टीस ताची हांव घेतलेली म्हणूच म्हाका प्लस पॉयंट मेळ्ळो. म्हणटच हे भाशेन तुवें एडजस्ट केलो आनी पूण एक गजाल आमच्या ऑडियन्सांक तुज्या कडल्यान समजली ती म्हणजे गरज पडली जाल्यार खंयचो डायरेक्टर कातोर मागतालो. तें शुअर. तें करूंक ना जाल्यार तें सगळ्यांक जायना न्हू. तो त्या दिसा तो शोवूच जायनासलो. म्हणजे हे भाशेन जायत्या डायरेक्टरांच्यो अडचणी येतात. जायत्यो येतात. आनीक तूं जेन्ना लोकां मुखार वेता लोकांक तुका तोंड करचें पडटा. थोडे फावटी कलाकारां कडल्यानय तितलो सहकार मेळना कारण दुसरो कलाकार हाडला बरोबरचे अकस्मात ना तेन्ना तांकांय जायते त्रास पडटात कारण थंय खंय तरी एडजस्टमेंट जायना. सो कलाकारां कडल्यानय तुका थोडे फिडबॅक मेळत आसतले. पळय त्या टायमाक सगळ्यांनी एडजस्टमेंट केलां. ताका खबर आहा एमर्जन्सी जाली आनीक आमकां कशें तरी तो शो करूंकूच जाय म्हणून सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. वयताना गाडयांत बासीक पर्यंत सगळ्यांनी ताका शिकयलें
अशें कशें आनी तेणें तो तियात्र पळयलो ते आमचे दुसरो रोल करताले केन्ना सबस्टिट्यूट करताले सो आनी हेणी ऑन द स्पॉट शो करून वेरी पावरफूल हांव ताचें आयकोन जाणा आनी एक फावटी ताणें म्हाका एसोच पास्कोवालाचो शो केल्लो मारगांव हॉलांत पूण तशें करून कोणूच फुडें सरो ना पूण तेणें त्या टायमार केलो जॅक बाब हांवें सुरवातीच्या उतरांनी म्हणलां की रेडिओ प्ले जावं वन एक प्ले ते भायर चलचित्रांय तुवें केल्या पळय हांवें जेनीस एक कोंकणी फिल्म केलां आनीक ताचो म्हाका बरो सुपर हिट केलें हांवें मारगांव रविंद्र भवनांत 18 शो केले तेजे विलेजांनी हांवें 75 शो केले मागीर हांवें DVD काडली DVD रिलीज करून आनी 27 शो जाले टोटल 102 शोज हांवें जेनीस फिल्माचे केल्यात लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनीक 15 वर्सांनी हांव परत लोकांच्या नदरेन रावलो तियात्र बंद करून 15 वर्सां जालेलीं म्हणूच 15 वर्सांनी हांवें चलचित्र काडलें तेवूय म्हजें हिट गेलें पूण तुजी ह्या DVD फाटल्यान एक कितें तरी तुजो इतिहास ही DVD तयार करून तूं परदेसान गेलो आनीक पळय DVD रिलीज करूंक हांव UK गेलो म्हज्या लागीं पोर्चुगीज पासपोर्ट ना कांयच ना सो ट्युरिस्ट विजा काडलें हांवें आनी ट्युरिस्ट विजा काडून हांव UK गेलो थिंगा एक गोवा डे जाता ऑंगस्लो आनी तांच्या फंक्शनार स्टेजीचेर हांवें ती कॅसेट रिलीज केली आनीक उपरांत हांवें तांचे स्टॉल घालून ताका हांवें ती DVD सेल केली 365 DVDs म्हणजे एकूच दिसा थंयसर सेल जाल्यो आनी एक 5 पावंड्सान एक DVD सेल जाली ती म्हजी म्हणटच जी कोंकणी जावं मायभास कोंकणीचो मोग हें जायतें कितें आमकां परदेसान दिश्टी पडटा सारकें जायत्या लोकांनी उपोट घालून म्हज्यो घेतल्यो चड घेतला म्हणटा तें आमचे गोंयांत जे मुवी ताणें कोणें पळयल्ली हॉलिडेक गोंयांत आयिल्ल्या तेन्ना त्या लोकांनी चड घेतल्या कित्याक जेन्ना तें गोंयांत पळयलेलें तेन्ना तें मुवी तांकां लायक जाल्ली म्हणून थोड्या लोकांक खबर ना भितर कितें आसा तें पूण ज्या कोणाक खबर आसा एक DVDची खबर ते मुवीची खबर तांणी चड म्हणजे DVD घेतल्यात बाबा पापा बाबा इस्कोलाक आयलो पापा आयज आमच्या इस्कोलान जॉइंटनाची बर्थडे आशिल्ली पळय ताणें म्हाका पार्टी बॅग दिला ओय गुड पळोवया कितें कितें आसा तें बॅगान वा कितें लॉलीपॉप ओ वा नायस हाय शॉयलेन कसो आसा बाबा पापा ही आंटी कोण बाबा ही आंटी जावन आसा तुजी नवी मामा पापा ही म्हजी मामा आसतना तुवें म्हाका नवी मामा कित्याक हाडल्या बाबा तुजी मामा तुका आनी म्हाका सोडून जेजूस अशी गेल्या देखूनच हांवें तुका दुसरी मामा हाडल्या पापा म्हजी मामा जेजूशी आपली कुशेन वचोंक ना पूण जेजू तुका हॉर्सान आपोवन व्हेल्यार कित्याक तें जाणाय कित्याक आपोवन येल्या बाबा तूं सोरो पियोन म्हजे मामीक मारतालो म्हजी मामी जायती रडटाली म्हजी मम्मी रडटा तें जेजूक बरें सोदना देखून जेजून तिका हॉर्सान आपोवन व्हेल्यार बाबा आतां तुका दुसरी मामाची गरज आसा ही मामा तुका बरें बरें जेवण रांदून दितली तुजें फेवरेट पुटींग करून दितली तुजे कपडे धुतली तुका मोग दितली आयजतान तूं तिका मामा म्हणटलो ना हांव तिका मामी केन्नाच म्हणचो ना बाबा शॉयलेन तूं म्हजेर इतलो रागार कित्याक तूं म्हजोच पूत जालेल्या परी हांव तुका म्हजो सगलो मोग दितली ना हांव तुका मामी केन्नाच म्हणचो ना जॅक बाब आमी तियात्र लोकां मुखार हाडटात लोकांक तो मानवता सगल्यो गजाली जातात पूण थोडे फावटी आमकां जायती आयजूय आमी पळयतात दुडवांची अडचण आमच्या मुखार येता म्हाका दिसता तशें कितें तरी अनुभव त्या टायमाक हांव सारको
तेन्नाच कामाक लागलेलो. म्हाका 1200 रुपया म्हयन्याक पेमेंट आसली, सॅलरी आसली. आनी म्हजी माय म्हाका फायनान्स कोत्ताली. पूण सगळेच टायमार तिच्या लागीं म्हाका पयशे मागूंक अडचण जाताली. म्हज्या मायन म्हाका एक ब्रासलेट केल्ली मोठी आनी एक गोल्ड चेन केल्ली. जायते फावटी शो काडटना तेन्ना हांव ही घाण दवरतालो आनी ताचेर पयशे हाडटालो. पूण आयज पासून म्हज्या मायक ही खबर ना. हो इंडोर पळयतोच तिका कळटलें इतली वर्सांची खबर त्या टायमार चेड्यान कितें केलें तें. म्हणटच इतली वर्सां तूं लिपोवन दवरलेलो तो गूट आयज उगतो खेळा. पूण ही फायनान्स म्हणजे एक तियात्र त्या काळान जे कॉन्ट्रॅक्टर घेताले ते कितल्या पयशांनी घेताले? त्या टायमाक 4000 4,500 अशी रेट मेळटाली आमकां. इतलीच. आनी मार्जीन फकत आमी एक 500 रुपया प्रॉफीट मार्जीन दवरून आमी गांवांत शो दिताले. पूण ते 500 रुपया पेपराचे एड घालून पेट्रोलाक भोंवपाकूच पावनासले. फकत तियात्र म्हणल्यार एक उमेद. हय, हांवें त्या टायमाक जे तियात्र केल्यात ते पयशांचे आशेन करूंक ना, उमेदीन केल्यात. आनी हांव म्हणजे जायते सीन घालतालो. म्हणजे वळखोंक विसो तियात्रांत जायते सीन आसल्यो. आनीक आयज त्या टायमार नांव दवरलेलें तें आयज म्हाका तें नांव आसा. पूण त्या टायमार पयशे केलेले ते पयशे येदना काबार जावन वयता आसले. पूण त्या टायमार नांव जोडलेलें तें आयज पासून समाजान म्हाका आसा. खरेंच नांव हें सदांच उरता आनी बरें केलां तें खंय तरी ताची नोंद जाता. आतां हे तियात्र मुखार हाडूंक त्या काळार खेरीतपणी संगीतकाराची जायती अडचण जाताली. सारकें. त्या टायमार म्हजो गांवचो जॉन नुवें, जॉन बाब म्हणटाले ताका, ताणें म्हजे 3 तियात्र केल्यात. देवाक सांगात, जेवण, वळखोंक विसरलो, 4 परमोड. स्वर्गीय जॉन बाब आयज तो आमचे मदें ना. पूण ताचो म्हाका सदांच सपोर्ट मेळटालो. तो म्हणटालो, अंकल म्हाका शो करूंक जाय, तूं आसा मरे नेक्स्ट सिजन, भियेनाका मुखार वच, हांव आसा. तेच परी म्हजो मोग दी तियात्रांत स्वर्गीय जुजू आनी डॉगलस शिल्ली, जुजू बेनावली आनी शिल्ली. जुजू लोकांच्या तियात्रीन वाचतालो, पूण म्हज्या तियात्रांत ताणें मोग दी तियात्रांत पयले टायम म्युजीक बरयल्लें. तो भियेतालो, भियेनाका वच रे मुखार, कशें कितें जाता तें तुका कशें लायक जाता तें बरय, कितें करेक्शन करूंक जाय तें मागीर करया. पूण ताणें बरें बरयलें, करेक्शन करपाची कसलीच गरज पडूंक ना. आयज ते आमच्या मदें नात, पूण तांचो उगडास आयज म्हज्या काळजांत आसा. जॅक फेरी, खरेंच तुजो जो वावर आसा तो तुस्त करपा सारको. म्हणटच हे जे तुजे भितर गूण आसात, तुज्या कुटुंबांत हे गूण कोणाक तरी आयल्यात? बरोवपाचे गूण कोणाकूच येवंक ना. पूण म्हज्या चेडवाक एक्टिंगाचो गूण आयला. पूण तूं काय एक्टर न्हू? हांव एक्टर न्हय. सारकें. कांय वर्सां फाटीं ताणें चायल्ड आर्टिस्ट म्हणून तियात्र एकाडेमीच्या कॉम्पिटिशनान चिल्ड्रन्स तियात्रांत पार्टिसिपेट जाल्ली. आनी त्या तियात्र मागीर आमच्या गांवचो मेस्त्री बिनासिओल हाणें बरयलो. आनी जायते शो ताणें केले, गांवांनी गेले. तेन्ना जायते जाण विचारताले, आरे हें चेडूं बरें करता, कोण तें चेडूं? ताणें म्हणलें तें जावन जेनिस, जॅक फेरीचें चेडूं. आनी म्हणटाले ताका पांयचे भाशेन ताका येयलां अशें लोक म्हणटालो. पूण तुका खात्री आसा की फुडाराक थोडो भोव वावर तें कोत्तलें? तें ही लायन दवरली जाल्यार शुअर ताचे लोक ताका मानून घेतलो. पूण तें एका आपल्या शिकप करून कितें करूंक जाय तें आजुनूय ताणें डिसिजन घेवंक ना. आनी इवन म्हज्या चेड्याकूय ही लायन आयल्या. ताणें म्हज्या मुवींक एक बरो रोल केला. जॉयलन फेर्नांडीस ताणें बरो रोल केला एज अ चायल्ड आर्टिस्ट. आनी लोकांनीय ताका मानून घेतला. आंटी तूं आमचे सरचे राव न्हय, म्हाका तुजी जायती गरज आसा. म्हज्या जेनिसाकूय म्हजी गरज आसा बाबा. हांव ताका सोडून हांगा तुमचेशी रावंक आयलेली. आंटी हे जेनिस कोण? जेनिस जावन आसा म्हजें बाय. आंटी तुका तुजें बाय आसा? ताका हांगा घेवन यो न्हय, हांव ताका म्हज्या शिफ्टार म्हणटलो. खरेंच बाबा? सो नायस ऑफ यू. पूण बाबा तुज्या बापाक नाका, ताका हांगा आमचे सोशी हाडलेले. देखून हांव वेता बाबा, तूं बरे भाशेन राव.
आनी तुजी लेसन्स बरे भाशेन कोर हा हांव वेता. मामी तू म्हज्या चडशी राव न्हय. बाबा बाबा तुवें म्हाका मामी म्हटली. मामी हांव तर तुज्या तोंडांतल्यान आयको गावा शेलेली बाबा. बाबा आनीक एकूच फावट म्हाका मामी म्हूण आनी तुजे वेंगेन दवर न्हय बाबा. एकूच फावट म्हाका मामी म्हूण. मामी बाबा बाबा बाबा. त्या काळार ज्यो वन एक्ट प्ले जाताल्यो सारकें. तुजो कितलो वांटो आसलो? हांवें त्या टायमार वन एक प्ले एकूच फावटी कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट जाला. 25 हांवें शो केल्यात. 25 कोणी हांव पार्टिसिपेट जाला पूण आवट ऑफ 25 म्हाका 24 कोणी फर्स्ट सेकंड प्रायज मेळ्ळो. एकूच कोणीक म्हाका मेळोंक ना. तें जावन आसा इन तेलावली. आनीक इतलें त्या टायमार टफ फायट वयतालें. आल्फी द लिवर, जॅम प्रोडक्शन, मागीर अशे जायते बरे वन एक प्ले कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट जाताले. आतां समज वन एक प्ले कॉम्पिटिशन सुरवात जाली जाल्यार तूं आसतलो? आसचो ना. आयज काल वन एक प्ले काबार जायत गेल्यात आनी जाल्यो. वन एक प्ले म्हणचें कितें तें पयलें सुद्दां ऑर्गनायझरांक खबर ना. आनी ते कोणाकूय त्या टायमार जज दवरताले. समज एक गांवचो एक कोणो एक पंच आहा ताणें एक 1000 रुपया डोनेशन दिलें ताका हाडलो जज दवरलो. ताका बाबड्याक कांयच खबर ना. वन एक प्ले म्हणटा ते एक हाफ एन आवराची प्ले ती. ते हाफ एन आवरा पर्यंत कितें रियलिटी कितें जाता तें तुवें दाखोवंक जाय. पूण तशें दाखोवंक गेल्यार ह्या जजाकूय सारकें खबर ना तेंचे भितर रुल्स एंड रेगुलेशन कितें आसात ते. म्हणटच ऑर्गनायझरांनी कोणें डोनेशन दिलें ताका हाडलो उबो केलो जज. ताका लागून बरे बरे वन एक प्ले काबार जायत गेली. आयज पासून जग बाब हें सगळ्याक चलता. कसल्योय सर्ती आसूं जावं कसल्योय एवॉर्ड सेरिमनी पासून आसूं जे एवॉर्ड सिलेक्ट करपाचे मनीस आसात पयले सुवातेर तांकांच गिन्यान आसना. कोणूय एक जे स्टोरीज शॉर्ट स्टोरीज जाणें केन्ना शॉर्ट स्टोरी बरोवंक ना तो खंय तरी जज आसता. आनी कितल्याच जाणांचेर जे बरे बरोवपी आसा तांचेर अन्याय जाता. खरेंच जे तुवें विचार म्हणल्यार ते खूब मोलादीक. आनी ह्याच कारणाक लागून जायत्यो ज्यो वन एक प्ले गोंयांत गोंयभर फांकी आसल्यो त्यो आयज बंद पडल्यात. सारकें तें खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ दिलो आनी ह्या कार्यावळींतल्यान आमी थोडे भोव तुजे विचार लोकां मेरेन हाडपाचो प्रयत्न केलो. जोकींग फेर्नांडीस उर्फ जॅक फेरी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान खिरीतपणी काळजाचे कलायकतान तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. तुकाय देव बरो करूं येतन बाब. तुका आनी तुज्या टिमीक आयज तुमी म्हजो उगडास केलो आनी म्हाका लोकां मुखार हाडलो. तुकाय काळजांतान देव बरें करूं. इतल्यानूच आयची ही मणकामती कार्यावळ जॅक फेरी सांगता हांव हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.